Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. We are less than average, national average in maths and science. We are much better in English, in language, but we are less in maths, science. टीका कोणाचेर जाली? टीका कोणाचेर जाली? कोणाचेर जाली? सांगा. टीका कोणाचेर जाली? सरकाराचेर जाली, म्हजेर जाली, एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हजेर जाली. हांव शिकोवंक वयता भुरग्यांक, हांव स्कुलांनी वयता भुरग्यांच्या, हांव भुरग्यांचो स्टडी घेता, कोण शिकयता? यू कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट एंड आवर स्टेट्स कितें कमी आसा? वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सॅलरी कमी आसा, आमी कितें दिवपाक कमी केला? एवरीथिंग वी हॅड गिवन. मागीर कित्याक लेस दॅन एवरेज? म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा, म्हाका केन्ना केन्ना चिंता आसता आमच्या भुरग्यांची. आमी ग्रॅज्युएट्स तयार करता आमी फक्त कंटिन्युअसली आमी पळयता की जस्ट पास आउट जाल्लो सांगता हांव BA जाला, BCom जाला, हांव सिव्हिल इंजिनियरींग जाला, म्हाका नोकरी पळय. प्रत्येक जण सांगता. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ते सांगना. म्हणून तर म्हाका दिसता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी स्टार्ट करच्या पयलीं मुद्दामून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅव स्टार्टेड द स्कील इंडिया मिशन. हे फुडें कितें वचपाक जाय, कारण हे सगळें परत हांवें कित्याक म्हटलें तर बरेचशे फावटी म्हणजे जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द स्टेटींत वाडलो काय येता कोणाचेर? परत सरकाराचेर. ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडला म्हणून अगेन रिस्पॉन्सिबल इज द गव्हर्मेंट. म्हणून आमी जर त्याच खातीर जे नाव वॉट आर द न्यू सेक्टर्स आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज एन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, विच इज अ न्यू सेक्टर. No one is thinking about the logistics sector. Till now, there is hardly any courses in the logistics. The trades, there is no sector. There are new sectors which is the drone school. Now the drone is an innovation. No one is thinking about the drone. We have to start with something in the drone school. This is the new thing. हाजेर आमकां विचार करपाक जाय. आमचें जालां कितें? हांव 11वी आर्ट्साक आमकां आनी एक क्लास दी आनी आमकां 11वी सायन्साक आनी एक नवीन सुरू करपाक दी. आमकां फक्त सॉरी टू से दीस व्हेरी कित्याक सांगता एक कितें तरी बाकीच्या स्टेटींत नवीन कोर्स कितें सुरू आसा, आमी तो कित्याक सुरू करूंक शकना? हाचो विचार करपाची गरज आसा. इट इज नॉट जस्ट दॅट टू स्टार्ट वीथ अगेन 12 आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आमकां वोकेशनल दी. कोण तरी एक टीचर घेवपाक जाय, तिका लावूंक जाय म्हणून आमच्या हायर सेकंडरी वोकेशनल सुरू करता. दिस शूड नॉट बी देयर. टू स्टार्ट इन न्यू थिंग्स, स्टार्ट इनोवेशन्स. म्हाका वायट दिसलें अजुनूय ड्रोन स्कुलाच्या बाबतींत नो वन हॅज कम विथ अ सिंगल प्रपोजल. करून दवरलेले कारण 10वीचो रिजल्ट म्हाजो 100% लागपाक जाय म्हणून. मागीर ते ड्रॉप आवट करून दिले, ते घरा गेले, तांचें कितें? तांकां स्किल्ड कोण करतलो? तो ह्युमन रिसोर्स कसो तयार जातलो? आमकां फक्त चिंता आशिल्ली म्हाजो रिजल्ट 100% येतलो काय ना ह्या गोश्टीची. आमी फक्त 100% रिजल्टा खातीर काम करता काय कितें? म्हाजें तर म्हणणें आसा ह्या खातीर द क्वालिटी एड्युकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ दीस न्यू एड्युकेशन पॉलिसी.